पुराय गोंयांत सध्या नरकासूर तयार करपाची जोरदार तयारी चालू आसा. नरकासुरा रे नरकासुरा बरी बरी कापडां भरा. आतां ही नरकासुरा बरी बरी कापडां भरा जी म्हण आसा ती पयलीं काळात कितें जातालें की ती कापडां बिपडाची पोन्नी आसा ती भरून नरकासूर कशा भशेन ते एकदांचो उबो करताले. मात्र आतां आधुनीक काळात नरकासुराचें स्वरूप खूब बदलिल्लें आसा. म्हणजे आतां तुमी जर नरकासूर पळयत जाल्यार नरकासुराचे जे आकार आसा ते बॉडी बिल्डर टायप तशे जालेले आसा. तेंच्यांनी एक वेगळे आकर्शक रूप घेतिल्लें आसा आनी हेच्या फाटल्यान जे आर्टिस्ट आसता तेंचे तयार करपा खातीर एक तांकां शेप दिवपा खातीर वेगळो आकार आनी तरेतरेचे अशे डिफरंट टायप कॅटेगरी नरकासूर दाखोवपा खातीर त्या आर्टिस्टांची खरीच तोखणाय करीन सारकी आसा. आमी सध्या आसा पणजे बोगदवाग ह्या वाठारांत. ह्या वाठारांत येवपाचें खाशेलपण आनी हांगा येवन इंटरव्यू पयलीं घेवपाचें प्राधान्य म्हटल्यार कितें तर हांगाच्या ह्या वाठारांतलो जो भैया म्हणून आसा तो पणजेंतल्या चडांत चड भैयाचें नांव कितें वैभव च्यारी. पूण ताका सगळे भैया म्हणून वळखता. तर वैभवान पणजेन चडांत चड अशे नरकासूर तो सांगाडे करून विकता ही तेजी खासियत आसा. आतां नरकासूर तयार करतलो म्हटल्यार हो जो आतां फाटल्यान नरकासूर दिसता ताका शेप बीन काडटा भुरगे कोणूय भुरगे काडूंक शकता. पूण नरकासूर जर खरो उबो करतलो जाल्यार ते सरयांचें जें स्ट्रक्चर आसा ताका एक योग्य पदार्थ ताका एक आकार दिवचो पडटा. जे एक शरीर शास्त्र म्हणजे कशें आसपाक जाय, हात केदो आसूंक जाय, पांय केदो आसूंक जाय किंवा ती त्या प्रमाणे तो सगळो शेप जो घडोवन हाडपी एक कलाकार आसता तेजी मेहनत आसता. आनी असो हो भैया वैभव आसा आमचे कडेन. तेजी खरीच खूब खूब तोखणाय. तूं केन्नाच्यान जालें हो नरकासूर असो हें करता सर? मारून हांव 2015 चालू जाला. 2015 हांवें ITI वेल्डिंग केला. मागीर हांव आपले ओन स्ट्रक्चर मारपाक चालू जालो. नरकासूर वेल्डिंग ITI केला हाचो तुका फायदो जालो? हांव पयलींच्यान म्हाजो डॅडी वेल्डर, पयलींच्यान तेजी गॅरेज आशिल्ली. तेजे पळोवन मागीर थंयसर वचोन कोर्स करलो, थंयसरल्यान शिकलो. मागीर तेजें स्ट्रक्चर मारूंक लागलो. ते पळयता करत शिकलो ऑटोमॅटीक. आनी च्यारी म्हटल्यार तुमच्या कडेन कला ती अवगत आसता. ती आसात कला आमच्या कडेन. आनी हेच्या पयलीं तूं खंय कोणा कडेन करतालो बीन? आमचे कजन बिजन नरकासूर करता वयल्या सायडीन. तेंच्या वांगडा बीन करतालो. आमच्या वाड्यावयले भुरगे नरकासूर तेंच्या वांगडा करतालो. आवड खंयच्यान निर्माण? आवड पयलींच्यानूच आशिल्ली. ल्हान आसतनाच्यान नरकासूर करताले पयलींच्यान. स्कुलांच्या चडशा बुकांचेर सुद्दां पयल्यार नरकासूर आसताले आमचे. तुजें फायन आर्ट्स अशें शिक्षण बीन तुवें घेवंक ना? फायन आर्ट्स अशें शिक्षण कांय ना. हरशीं तुजें प्रोफेशन कितें? प्रोफेशन हांव टॅक्सी चलयता. ड्रायव्हर तूं? ड्रायव्हर हांव. म्हणजे हे गोंयकारांचे खरेंच विशेश आसा. आतां कोण म्हणटा नरकासूर करप ना, कोण म्हणटा नरकासूर करप. खूब जाणांचे मतभेद आसता. पूण हितून जाता कितें आतां वैभवा सारके जे कलाकार आसा ते फुडें सरतात. आमी पळयतात गोंयांत ल्हान ल्हान भुरगे लेगीत नरकासूर करपाक शकता अशें खंयच्याच राज्यान जायना. आनी हीच खासियत, हीच जी तिगोवन दवरपाची आमची परंपरा आसा अशा वैभवा सारके आर्टिस्ट तयार करता. आतां तेणी सादारण म्हाका दिसता तो हो नरकासूर जो आसा तो सादारण 20 फूट आसतलो ना? मायज वयतलो तो. 20 फूट म्हणजे 20 फुटा सारके 25 फुटार तरी पावतलो तो. 25 फुटाचे नरकासूर अशेंच तेणी कितलेशेच म्हणजे 10 न्हू सादारण बारीक बारीक नरकासूर तिशेक मारले 22 तरी जाले नरकासूर. 22 म्हणजे ह्या येद्या व्हडल्या स्ट्रक्चराचे नरकासूर तेणी 22 मारिल्ले आसा. आनी खंयच्या वाठारांतल्यान लोक येतात? पणजे, म्हापसा, तालिगांव, आमचे पिलेन आहा, बांबोळे आहा सायडीन. पणजे आतां कितले ना? पणजेनूच 6 का 7 आहा. कलांगूटचे 2 आहा. म्हापसा 3 आहा. आनी पिलेन आहा 2. मयडेचो 1 आहा. निल्लाचो 1 आहा. सगळे स्टँडींग आसा? स्टँडींगूच चडशे. परदेचे बीन करता? परदेचे ना सद्याक ना. ऑर्डर येता ते हिसपान आमी करता. हे जर तूं काम करतलो म्हणजे आतां समज नरकासूराचें स्ट्रक्चर करतलो जाल्यार तुका एक तेज्या फाटल्यान एक स्टडी जाय पडटा. म्हणजे तो कॅरिकेचर जावं ती तुका कशी कळ्ळी? ते आमी पयलींच्यान अशे मोबायलार कार्टून्स पळयताले. मागीर ते एक स्केच पळयताले. ते स्केच मारून मागीर ड्रॉ बीन करून मागीर शिकले आमी करता. फर्स्ट सांगाडो केन्ना मारलो? 2014 कॉम्पिटिशनाचो. तो एक्चुअली तो 2014 तेणी एक सांगाडो आमचो यंग बॉयज ऑफ बोगदवाकाचो मारलेलो. तो आमी कॉम्पिटिशनाक व्हेल्लो महालक्ष्मी टेम्पला कडेन आनी थंयसरल्यान मागीर चर्ची कडेन. चर्ची कडेन जे कॉम्पिटिशन जाता चर्ची कडेन इवन महालक्ष्मी टेम्पला कडेन तेन्ना जातालें ना. तेन्ना आमी तो व्हेल्लो. एक्चुअली आमी म्हाका दिसता जवळ जवळ 3 प्रायझां मारल्या एका. फर्स्ट टाइम केल्लो तेन्ना. हो आतां नरकासूर तुमचो बोगदवाग हांगा देवळा साईबाबाच्या देवाच्या फुडल्यान आसतलो. हो मेन नरकासूर. हेच्या व्यतिरिक्त तूं आतां नरकासूरच जालें. हेच्या व्यतिरिक्त तूं आनी कसले कला म्हणजे? आमी शिगमोय करता. जश्यो ऑर्डर येता अश्यो क्रिसमस डेकोरेशनूय करता. मागीर आमी हांगा शिगम्याचे बावले बिवले ते करता. फ्लोट सुद्दां रेडी करून दिता आमी. अशें कितें ना म्हटल्यार 10-15 सुमार तेणी आकाश कंदील सुद्दां 4-4 फुटाचे मारून
दिल्लेले आहा. म्हणजे तुका आता वेल्डिंग हितून स्ट्रक्चर येवपाक कळपाक लागले, म्हणजे तू आणि वेगळे म्हणजे ह्युमन बॉडी सोडून तू आणि दुसरें कितें करपाक कितें करूंक शकता. आणि कितें अशें तुवें डेकोरेशन बीन सगळे चवथीचे डेकोरेशन बिकोरेशन, मागीर क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमस फादर बीन स्टाराज बीन करता आमी. मागीर चवथीक बी कितें इंटरनल डेको आसता. मागीर थोड्या जाणां हे आमचे अशें कला हे बीन देखावो बीन करता, देखावो बीन करूंक घेता, ऑर्डरी घेता, शिगम्याचे घेता, फ्लोटाचे आख्खे स्ट्रक्चर पेंटींग बिंटींग सगळे घेता आमी. हो नरकासूर आता तुमचो स्टार्ट केलो तुवें, याच्या पयलीं तुका ऑर्डरी आशिल्ल्यो, तुवें एक 22 नरकासूर केला, म्हणजे केन्नाच्यान काम स्टार्ट केलें? माझ्या घरातलो गणपती उदक पावोंक ना तेन्ना भुरगे येवन दारार रावले नरकासूर घेवन स्ट्रक्चर ऑर्डरी घेवपाक चालू आतां. केन्ना स्टार्ट चवथ जाता? आमचो गणपती पावयतकीर हांव स्टार्ट करचो. 2 म्हयने तुजें हेच काम सध्या आसता. ड्रायव्हिंग व्यतिरिक्त तू आतां सद्याक 2 म्हयने हांव ड्रायव्हिंग वचना. हेजें काम तेजें चालू आसता पळय न्हू, हें रातचेंच आसता, कित्याक वत पडटा तितूर तुका वेल्डिंग बिल्डिंग करता जाल्यार दोळ्यांक हे ते खूब त्रास जाता. तो रातचे तो म्हणजे दनपारच्यान मातसो सावळी खंय पडली त्या टायमार तेजें वेल्डिंग चालू जाता सकाळ पर्यंत. तुका तो टायम सांगूंक शकना हांव. 7 केन्ना रातभर सगळें करून मागीर सकाळी फातोडूय जाता. 7, 8, 9, 10 सुद्दां तो गेल्लो आहा घरा कडेन. 5 स्टार्ट जाता सकाळचो 10 वयता हांव घरान न्हिदपाक. वत पडलें काय तें काम वेल्डिंगेचें काम कंटिन्यू 2 म्हयने. कंटिन्यू 2 म्हयने. तू कितें करता? आमी आसता आमचोच न्हू आतां सकयल व्हरतले न्हू आतां हो नरकासूर. सो आतां हो आमी आतां हो डायरेक्ट आमी सकयल व्हरतले. हय तो एक्चुअली मेन आर्टिस्ट. हो आतां मेन प्रॉब्लम कितें जालो, आमी एक्चुअली हो बोगदाकूच थंयसरूच करताले, पूण तो भैया म्हणूंक लागलो अंदू मातशें कितें डिफरंटूच करुया, मातसो व्हडलोच मारलो. व्हडलोच मारया म्हटलें हो न्हू. अनुच्या पोझिशन तुमचें एक खाशेलें पोझिशन. खाशेले आनी चड व्हडलो आला. ते आमचो देवानंद मयेनकर बाबू त्याच्या 50 वर्सां आयुश्यान केन्ना असो येदो व्हडलो जावना खंय नरकासूर. तेदो व्हडलो करया म्हटलें आमी. कितले जाण आहा तर तुमी? आमी हे आतां आमचे इतके भुरगे आहा तितकेच. आमचो मेन कलाकार आमचो निलेश कवलेकर. तो कितें काम करता? दिता आमकां सारकें. म्हणजे हांव कितें वयर चडलो केलें देंवलो, हांव परत वयर सकयल देंवोंक चडोंक शकना. सो तो सकयल जावन डायरेक्शन दिता, आमी वयर करपाक स्टार्ट जाता. तो एक आमचो दर्शन वेंगुर्लेकर एक, तो एक डायरेक्शन आमकां दिता. ते सद्या आतां मातशें तेंचोय नरकासूर चालू आहा. सो ते थंय करता, मागीर आफ्टर 11 बीन हांगा येता ते मागीर करूंक. तुमच्या टिमीचें नांव? यंग बॉयज ऑफ बोगदा. सादारण पयलींच्यान तुमीच करता काय पयलीं आनीक कोण? ना आमीच करताले सगळें. आता सध्या तुवें नरकासूर करपाचे जे सगळो फुडाकार आहा तो तुजेर आहा, सगळो भार तुजेर आहा. हो न्हू, भार पिक्चरा सकट पेंटिंग पेंटिंग बिंटिंग सगळें. तुझ्या नरकासुराचे फक्त तू पेंटिंग आनी हे करता, स्ट्रक्चर बाकीच्यान ते करून दिलेले आसा. स्ट्रक्चर करून दिल्ले आहा, होच फक्त आख्खो फुल कंप्लीट करूंक जाय. आनी तुका कितें सांगपाक जाय? कितें एक मेसेज दिवपाक जाय तुका भुरग्यांक बीन नरकासुराच्या बद्दल? की आतां ना जाता इतके बेगीन करा, नरकासूर लागीं पावले दीस. जालें आतां कांय खिणा भितून नरकासूर आतां लोकांच्या समोर सज्ज जातलो आनी लोकांक पळोवपाक ते रेडी जातले. पूण हांगासर खासियत म्हटल्यार ते भैयान कितलेशेच नरकासूर म्हणजे वैभवचारी उर्फ भैया तेणी कितलेशेच. मागीर आमकां दिसता की ल्हान ल्हान भुरगे नरकासूर करता, पूण तशें ना. ल्हान ल्हान भुरग्या फाटल्यान तांकां जे मेन तेजो स्ट्रक्चर करून दिवपी कोण आसात जाल्यार तेजो हातभार सगळो भैयाचो आसता. आनी तेका लागून भैयाक खुबशे भुरगे वळखतात, कित्याक तो स्पेशली नरकासूर करपी एक बरो जाणकार म्हणून तेजे बरे तेका हात बसलेलो आसा तेज्या स्ट्रक्चराचेर. आनी कितलेशेच भुरगे येवन तेजे कडेन नरकासूरूच न्हू हेर कसलीय कलाकृती जावं तेजे एक बरो तो माहीर आसा ह्या कलाकृती. हीच खरी वैशिश्ट आसा. म्हणजे तेणी खंयचे फायन आर्ट्स जावं किंवा आनीक खंयचे आर्टाचे गिन्यान घेयन आसतना तेणी आपले स्वता त्याच्या भितूंतल्यान आत्मसात केलेले आसा हे सगळे कला. तेका लागून तेंचें कौतुक. आतां फुडें या आनी खंयचो आनीक नरकासूर खंयचो प्रिपेरेशन जाला तो पळोवया. चला तर. तर आमी आयिल्ले आसात मळ्यातलो प्रिन्स ऑफ मला जो आसा फेमस नरकासूर, त्याची तयारी सध्या चालू आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता. शेट्टी म्हणून जो आर्टिस्ट आसा मळ्यातलो फामाद आर्टिस्ट, तो दर वर्सा हो नरकासूर करपाचें काम करता. ताणी हो नरकासूर घडयल्लो आसा. सध्या ह्या नरकासुराची फेस पेंटिंग चालू आसा. नरकासुराचो मुखावटो कशा तरेन शेट्टी सध्या रंगयता हे तुमकां हांगासर पळोवपाक तुम्ही शकता.
हो प्रिन्स ऑफ मला जो आसा तो आतां कांय खिणां भितूनच लोकां खातीर पळोवपा खातीर सज्ज जातलो आनी त्याचें एक आकर्शण जें मळ्यान आसता त्याची एक वेगळी तुमकां वळख करून दिवपाची गरज ना. सगळ्यांक खबर आसा हांगासर वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हाजेरी लायतात, जशे की मडगांव, फोंडा अशे पयस पयसल्यान लोक हांगासर मळ्यान येता आनी हो स्पेशल शेट्टीचो जो प्रिन्स ऑफ मला नरकासूर आसा तो पळोवपा खातीर हाजेरी लायता. आनी जर आमी हांगासर पळयत जाल्यार ताका जे मदत करपी जे भुरगे आसा तेय हांगासर फाटल्यान तांकां हातभार लायतात. तो आतां पेंट कसो तयार करून तांकां दिवप, शेट्टीक हातभार लावपाक ते मदत करता. आनी हाच्या फुडें नरकासुराची बॉडी दवरिल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकता नरकासुराची बॉडी केदी व्हडली आसा ती, आनी ह्या बॉडीचेर हे तोंड ते दवरतले. आनी ताच्या फुडें बारीक बारीक अशे पुतळे केलेले आसा, तेय आमी पुतळे पळोवया कशा तरेन तेंच्यांनी केलेले आसा ते. बाकीचे जे तरणाटे कलाकार आसा ते हे पुतळे करपाक सद्या सज्ज जालेले आसा. एका सायडीन कृष्ण केलेलो आसा, जो कृष्ण नरकासुराचो वध करपा खातीर कृष्णाची एक मुर्ती तांच्यांनी हांगासर तयार केलेली आसा. अशे 2 स्टॅच्यू हांगासर हे तरणाटे कलाकार पळोवपाक करता आसतना पळोवपाक मेळटा. आतां एक नजर मारया आमी फाटल्यान नरकासुराच्या बॉडीचेर. नरकासुराची बॉडी ह्या मळ्या वाठारांत जर तुमी पळयत जाल्यार केदी व्हडली भव्य दिव्य अशी दिसता, ती तुमी पळोवपाक शकता. अशा तरेन हो सद्या प्रिन्स ऑफ मलाचो नरकासूर सद्या तयार जातानाचे हे चित्र कांय खिणां भितरूच हो नरकासूर तयार जातलो. आनी जे नरकासूर पळोवपी रसीक जे आसा, आमी रसीक म्हणुया खासा करून, कारण की उमेद आसता लोकांक, गोंयकारांक, की गोंयांत जी खाशेली दिवाळी मनयली वता नरकासूर करून, जेंचे नरकासुरांचें स्वरूप आतां खूब बदलिल्लें आसा, अशें तांकां हुबेहूब ह्युमन बॉडी स्ट्रक्चराचे नरकासूर करून लोकांक आकर्शीत करपा खातीर कलाकार जे आसा, आर्टिस्ट जे आसा, ते अशा तरेचे नरकासुराची प्रतिमा घडोवन हाडटात आनी भोवसंख्येन लोक तांकां पळोवपाक आपली हाजेरी लायता. तर हो आशिल्लो प्रिन्स ऑफ मला वाठारांतलो नरकासूर. आतां आमी फुडें या आनी दुसरो पणजेचो आनीक खंयचो नरकासूर तयार जाता तो पळोवया. तर आमी आसा भाटल्या वाठारांत. हांगासर धनलक्ष्मी बॉयज जे आसा ते दर वर्सा हांगासर जो नरकासूर घडोवन हाडटा, त्या नरकासुराचें खाशेलपण म्हटल्यार सामको भांगरान ताका सजयल्लें आसता. हे नरकासुराचे विशेशता हांगासर पळोवपाक मेळटा आनी ताका पळोवपा खातीर लोक खंयच्यान हांगासर गर्दी करता. म्हणजे मळ्यांतल्यान जी हांगासर यात्रा सुरू जाता लोकांची नरकासूर पळोवपाक, ती हो नरकासूर पळयत फुडें पणजेचे नरकासूर अशी गर्दी हांगासर पडटा. आनी ह्या तेंच्यांनी लक्ष वेधून घेतलें ह्या नरकासुरान, तें म्हटल्यार तेंची खासियत ताका भांगरान सजोवपाचो एक वेगळी पद्दत तेंच्यांनी हाडली. आनी फुडाकार घेवन हो ओमी कुंडेकर आमच्या बरोबर आसा, जो हो नरकासूर घडोवपा खातीर तो नरकासूर करता भुरग्यांक घेवन वांगडा. सो कितलीं वर्सां जालीं हो तुमी नरकासूर आतां त्याच पद्दतीन तुमी भांगर ताका न्हेसोवन करीत आसा? ॲक्च्युली आमी 2002 हांवें स्टार्ट केलेलो. मागीर स्लो म्हटल्यार एक आफ्टर 2011 म्हटल्यार आमी राजा करपाक लागले. सो जाली आतां म्हाका दिसता एक ऑलमोस्ट 11 म्हटल्यार तूं चिंतून पळयता हे 2025. सो इतकी वर्सां जाली आतां सद्या राजा करता. 14 वर्सां जाली. सुरवातीक जी बायट घेतली तो म्हटल्यार भैया वैभव च्यारी. तितून आमी सांगिल्लें की तो भैयान खुबशे नरकासूर तयार केलेले आसा पणजे वाठारांतले. ह्या नरकासुराचो सांगाडो लेगीत भैयानूच केलेलो आसा. अशे वेगवेगळे वाठारांत भैयान नरकासूर केलेले आसा. आनी ओमी सुद्दां तेजोच एक फ्रेंड. तुका कितें दिसता, तुका दर वर्सा तेजे कडल्यान घेता तूं सांगाडो? हय, तो आमी म्हटल्यार एवरी इयर तेकाच सांगता करपाक. जो आमकां जसो जो स्ट्रक्चर जाय पळय, जो पोजिशन बी कितें आसता, आमी तेकाच सांगता करपाक. सो आमचो एक प्लॅनिंग सुद्दां आसता, लायक ऑलमोस्ट एक 1.5 म्हयनो पयलींच. सो ऑलरेडी तेका जेन्ना केन्नाय सांगता तेन्ना आमच्या भाटल्याचे मोस्टली 2 नरकासूर तर एटलिस्ट तोच मारता, फर्स्ट तोच करता. हो नरकासूर सध्या जो दिसता तो सध्या तेजी बॉडी दिसता, हेच्या वयर आनी ताका भांगर येतले. सो कितपत तयारी तुमची पावल्ली आसा भांगर हे करपा खातीर? ऑलमोस्ट आमची सध्या 75% काम जालेलें आसा. सो थोडेशे उरलेले आसा, आयचे भितर कंप्लीट जातले. सो भांगर रेडी केला तुमी आतां? हय, सगळे भांगर मारून मारला. सो शायनींग बी सगळ्यो केलेले आहा. ते बाकीचे बारीकसो टच जो आहा तो दिवपाचो उरला. सो आयची नायट म्हळ्यार जातली. मोस्टली म्हणल्यार फाल्यां आमी चडोवपाक चालू करतले.
जे कितें केलां पळय सगळें तेका ते एसेंबल करपाक. सो हय जातलें, फाल्यां म्हणल्यार जातलें. सो रातचें त्या नरकासुराची बॉडी रेडी झालेली आसा. आता त्यांचे जे मेन खाशेलपण आसा ती म्हटल्यार भांगर तेका सजोवप. ते एक व्हडलें चॅलेंज तेंच्या मुखार आसता, कित्याक तेजेरूच तेंचें एट्रॅक्शन ते वेधून घेता नरकासूर कसो लोकांक दाखोवपाचो तो. आता तेका लागून तेंचेर खूब स्ट्रेस आसा, ते खूब घाई गडबडीन आसा. हे तेंच्या चेहऱ्याचेर पळोवन कळटा तेंका जिगी बिगी लागलेली आसा ती, कारण ते भांगर करपाक व्यस्त आसा. थंय एक नजर मारुया कशें तेंचें काम चालू आसा ते. तर आमी धनलक्ष्मी बॉयज ह्या भुरग्यांचो नरकासूर पळयलो, कशा तरेन तेंच्यांनी पेंटींग केलेली आसा त्याच्या बॉडीक. आनी आतां जर आमी भितून सरता क्षणी पळयल्या की हांगासर तेंच्यांनी रुपणें केलेलें आसा. म्हटल्यार नरकासुराचो जो मुखवटो आसा तो तयार करपाचें काम तेंचें चालू आसा. तेका एक फायनल टच ते दिता. आनी तेंचें आकर्शण म्हटल्यार ह्या नरकासुराक भांगर खूब आसता. सो एका सायडीन दुसरे कडेन पळयत जाल्यार नजर मारीत जाल्यार भांगराचें जें काम आसा तेका जिगी मारप आनी कशा तरेन ते भांगराचे डिझायन करप ते तेंचे नेटान काम चालू आसा. कित्याक की आतां रोखडेच कांय वरांच उरिल्लीं आसा नरकासूर करपाक. एकूच दीस उरिल्लो आसा, ताका लागून नरकासूर बेगिनांतले बेगीन तयार करपाची एक तेंच्या फुड्यान एक मोठें आव्हान अशें चॅलेंज तेंच्या मुखार आसा. ताका लागून हे भुरगे सद्या रातीचो दीस, दिसाची रात करून हे भुरगे मेहनत करून हो नरकासूर करता. आनी अशा तरेन मागीर तेंचें कितें जाता की एक नांव जाता की दर वर्सा हे अशा तरेन तेका एक वेगळें खाशेलपण हाडून दिता. भांगराचो नरकासूर म्हणून तेका खूब सजयल्लो वता. आनी ही तेंची खासियत आसा. तोंडूय तेंच्यांनी खूब बेस्ट उडयल्लें आसा बऱ्या तरेन. तेका दाढी जी केलेली आसा तेका फोम यूज केलेलो आसा. फोम म्हणटात तेका. बारीक बारीक ते जेंच्यांनी कट्स दिवन म्हणजे तेका कापणी जी आसा त्या फोमा खातीर, म्हणजे हेचे वयल्यान तेंची मेहनत जी आसा ती दिसून येता. निश्चित हो नरकासूर एक आकर्शण थारतलो, हातून कांय दुबाव ना. ताका लागून निश्चित तुमी हो नरकासूर पळोवपाक येवचो आनी कशा तरेन ह्या भुरग्यान आपली कलाकृती सादर केला ती तुमी पळोवची. तर आमी आसा सांतिनेज वाठारांत. सांतिनेजचो जो व्हडलो नरकासूर आहा, बोरकार हॉटेलाच्या सायडीक जो नरकासूर, एक आकर्शीत नरकासूर ते दर वर्सा करता. आनी दर वर्सा तेंचो एक वेगळो कितें तरी कॉन्सेप्ट ते दर वर्सा घेवन येता. म्हणजे पुरू जर पळयत जाल्यार एका नरकासुराचेर एक नरकासूर बसयल्लो आनी एका वर्सा कितल्याशाच तोंडांचो नरकासूर केल्लो असो आनी बरोच व्हायरल जावपी नरकासूर हे सांतिनेज बॉयज दर वर्सा करता. आनी तेंच्यांनी ह्या वर्सा लेगीत कितें तरी वेगळो कॉन्सेप्ट घेवन आयिल्ले आसा. निश्चित तांकां अजून तयारी अजून तेंची जाता, तयार करता ते. आनी ते म्हणटा खूब स्ट्रेस आसा म्हणून. आतां कितलें काम तुमचें उरलां सद्या? सद्याक उरला पांय हाडपाचें उरला, पांयाचें काम उरला. ऑलमोस्ट रेडी जाला. 2 दिसांनी रेडी केलो. अशी आमी पावसा खातीर मातशे प्रॉब्लेम जाल्या फाटी. आनी चालू आहा. फाल्यां म्हणल्यार जातलें आमचें ऑलमोस्ट डन. संडे सारकें सकाळी म्हणल्यार सेटअप रेडी आसतलो आमचो. म्हणजे आतां तुमचें सद्या पेंटींग केन्ना करतले तुमी? पेंटींग आमचें फाल्यां रातच्यासान स्टार्ट जातलें. सकाळी म्हणल्यार जातलो. ह्या वर्सा ती तुमचो कॉन्सेप्ट कितें आसा? रिवील बीन करतले? हे फाटी लास्ट टायम केल्ले पळय मातसो तहो आसा, पूण तेज्याकय मातसो बेटर आहा, लायक सिमिलर. हय. सो ह्या वर्सा कितें तरी वेगळो कॉन्सेप्ट ह्याही वर्सा आसा? हय, हे फाटी सारको खतरनाक कहो सेटअप. कोण तुमचे हे कॉन्सेप्ट चित्ता? आमचो मेन आहा तो किरण आनी रोहित म्हणून. ते दोगांय प्लॅन करता. आमी तेमच्या बराबर हेल्पाक आहा. ते मेन आर्टिस्ट ते मेन किरण आनी रोहित. आनी तुमचे कितें तुमी हांगासले? हय हांवें सगळें एक्सपिरियन्स टॉइंगाचो पयलींच्यान नरकासूर आपले करतात पयलींच्यान स्टार्ट हांव केला. स्टार्ट म्हणजे नरकासूर जो करतात हांगा बोरकार हॉटेलाच्या सायडीन जो व्हडलो, तेका दर वर्सा कितें तरी कॉन्सेप्ट घेवन येतात. स्टार्ट हेणी केल्लो. तुमी एक स्टार्ट केला म्हाका याद आहा तो एक ग्रे कलरचो नरकासूर केलो. येस कलर करपाक तूं हातभार आसलो? हांव आहलो थिंगा. हय पयलींचे लिडर ते सगळे. ह्यांच्या गायडन्सा खाला हे भुरगे आतां तयार जालेले आसा. आणि जशें की हांवें सुरवातीक सांगलें की आतां नरकासूर वेगवेगळे बदलत आसा. एक आधुनीक पद्दतीन एक वेगळें तेका स्वरूप दिवपाचे तरणाटे यत्न करीत आसता आपल्या. कित्याक सगळे आतां अपग्रेड जालेले आसा, तशे भुरगे तरणाटे आमचे अपग्रेड जालेले आसा. ल्हान ल्हान भुरगे वांटेकर जाता, जशें की तुमी पळयत जाल्यार हांगासर कितलेशेच भुरगे लेगीत हे नरकासुराचें काम करपाक तल्लीन जाल्ले पळोवपाक मेळटा. निश्चित हो शीतल हॉटेला कडलो जो नरकासूर आसा ह्या वर्सा लेगीत कितें तरी वेगळो कॉन्सेप्ट घेवन ते येवपाचे आसा. निश्चित तांचो नरकासूर पळोवपाक तुमी येवचे रे. येस.
पळोवया आनीक खंयचो आनीक नरकासूर तयार जाता तो. चला तर. तर आता आम्ही आयिल्ले आसात सांतिनेजच्या आमच्या गोमंतकाच्या कार्यालयाकडच्या नरकासुराकडे. गोमंतक कार्यालयाकडचो जो नरकासूर आसा त्याची खासियत म्हटल्यार हो पारंपारीक पद्दतीन अजूनय तयार केलो वता. हे त्याचे वैशिश्ट आसा म्हटल्यार लाकडा पासून ताचो सांगाडो तयार करता. जो सुरवातेक तांच्यांनी केल्लो तसोच ताका घडयता, ताका आभुशणां घालतात, अशी त्याची खासियत आसा. तो आमच्या गोमंतक कार्यालयाकडलो नरकासूर कशा तरेन फाटल्यान तयार जाता ते आमी पळोवया. आणि हो पारंपारीक नरकासूर जेणे आपली जी खासियत आसा ती अजून तिगोवन दवरिल्ली आसा. ही खासियत त्याची कशी आसा आणि ताका न्हेसोवपाचें किंवा रंगोटीचें जें काम आसा तें आतां पळोवया कशा तरेन हें चालू आसा तें. हो जो नरकासूर आतां आसा तो पयलीं पासून ताका एकूच तें स्ट्रक्चर तें उबो रावपाचें, ताका ज्या तरेन तो ताका ते कलाकार जे आसात ते ताका साकारतात ते तशेंच तेजें एक स्वरूप आसा. पयलीं वर्सान वर्स चलत आयिल्लें आनी कितलींशींच वर्सां जालीं ती आतां नरकासुराची जी एक प्रतिमा जी आसा ताची ताणें आपली आयडेंटिटी तशीच राखून दवरिल्ली आसा. आणि ह्या भुरग्यांचें अशें म्हणणें आसा की आमी जसो नरकासूर केल्लो किंवा नरकासूर कसो दिसपाक जाय ते म्हटल्यार अशा तरेचो अशा स्वरुपाचोच नरकासूर ताका पळयतकीर तांकां एक उमेद दिसता आणि खरो असो नरकासूर असोच आसपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. म्हणून तांच्यांनी ही जी तांची परंपरा आसा अशाच पद्दतीन नरकासूर करपाचो तांच्यांनी आपली परंपरा तिगोवन दवरिल्ल्या असो हो गोमंतक कार्यालयाकडलो नरकासूर पारंपारीक पद्दतीन चलत आयिल्लो. तर अशा तरेन आमी पणजेत जे नरकासूर सध्या तयार जाता ताचो आमी नियाळ घेतलो. म्हणजे कशा तरेन कलाकार जे आसा, यंग तरणाटे जे आसा ते आपली कला ओंपपा खातीर नरकासुराक आपली कला भितून सादर करपा खातीर तांच्यांनी ही आपली मेहनत तांच्यांनी घेतिल्ली आसा. आणि थोडे म्हणजे कांय वरां भितूनच आता हे नरकासूर जे आसा ते लोकांच्या दर्शना खातीर सज्ज जातले आणि लोक व्हडा संख्येन हे नरकासूर पळोवपाक हाजेरी लायतले. ही कार्यावळ जी आमी तुमकां घडोवन हाडली गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान कशा तरेन नरकासुराची पूर्व तयारी चालू आसा ती तुमकां कशी दिसली हे निश्चित सांगा. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर आसत, हांव गौरीश पुरोबामणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.